आणि हे मार्केटान हाडल्या उपरांत तेणी आतां कितें केलें प्रत्येका कडेन बसता म्हणून आमी सगळ्याक एप्लिकेशनां दिली मुन्सिपाल्टी कसलीच एक्शन घेयना ते कशें जातलें तो म्हणटा कोण पंचायतीन बसता तो गाडी घेवन भोंवता म्हणटा आनी आतां सगळे जाण थंय बसता पूण एकलेच इताल्या उपरांत तो मुन्सिपाल्टीचो कोणूच काम जालें ना हे मुन्सिपाल्टीवाले तेन्ना आमी कितें केलां आतां डायरेक्ट हेका सांगून सांगून एप्लिकेशन तें प्रूफ आमी दवरलेलें आसा आमी मुन्सिपाल्टीक परत मेळोंक ना जे कोणी पावणी घेतल्या पळय सोप्याची तेका आमी अशें सांगलें तूं मुन्सिपाल्टीक सांग तेच्या नंतर तुजे आमी पयशे फारीक करता म्हण आमी 3-4 दीस जाले ताचो सोंपो दिवंक ना कसोच दिवंक ना आतां येयल्लो तेका परत धाडलो परतून तेका सांगलां तूं मुन्सिपाल्टीचो मनीस हाड आमकां सीओक हांगा हाड जावं कोण आहा आतां मार्केट इन्स्पेक्टर आहा तेका कोणाक तो हाड कारवाई जायसर आमी म्हणटा तो कोणूच कोण मार्केटांत बसता ती सोंपो दिवचो ना अशें सांगलां शिवाजी रावणाक चांगले आमी काय कितें आमदाराक कितें सांगलें हेचेर कितें तें हें कर म्हणून आमदार म्हणटा कितें तें पंचायतीक पडल्या मरे म्हणटा तशें करून दाखोवता येता आमी हांगा तर कितें करपाचें बसता एक बसता हेचे कडेन ते शिवाजीचो पुतळो आहा थंय एक हें केला ना त्याच्या फुडें आनी एकटो बसता सत्रीला आणि वयर त्या हेचे कडेन येळसा एकटो बसता आणि फुडें नुआ कॉलनीन बसता 2-3 जाण सगळे मेन रोडाचेर आसा लोक कितें करता मेन रोडार घेता आनी वयता आनी मार्केटान कोण येवपाक सोदिना ते सोपो फारीक करता तो आमकां खबर ना सोपो कोण आतां तांकां हेच ना न्हू आनी तुमी कितको फारीक करता सोपो आमी फारीक करता म्हणल्यार आमकां एक मनशाक 40 रुपया आमी ते जास्ती सांगचे ना एका मनशाक 40 1.5 मीटर खाली 1.5 मीटर आमकां उतरूंक सुद्दां सुवात ना इतलो आमकां जागो दिल्लो आसा आमी तेतूर बसता पाटी काय करिना जाल्यार आमकां गिरायक जाय जाल्यार आमी वचून सरळ त्या रस्त्यार बसतली मुन्सिपाल्टीच्या पालिकेन जर बेगोबेग कारवाय केली ना जाल्यार रस्त्यार नुस्तें विकतले नाजाल्यार आमदाराच्या ऑफिसा भायर नुस्तें विकपाची तांची तयारी तो निर्णय जायना जाल्यार आमी वचून ते पयलीं बसयले पळय कसो हांगा तेंच्यांनी आमकां थंय बसयले पळय बंद केल्ले तेन्ना रस्त्यार बसयले पळय तशें बसतले ना तर विशयी ताचे डायरेक्ट वचून ऑफिसा कडेन थंय बसतले आमी थंय मार्केट जालोच न्हू आतां आमकां रस्त्यार बसपाक कितें आहा थंय असो निर्णय केला आमी सगळ्यांनी वाळपय पालिकेचो अंदाधुंद कारभार चल्ला नुस्त्याच्या मार्केटात नितळसाणूय नासता पालिकेचो स्टाफ फकत सोपो घेवंक तोंड दाखयता दुसरी गजाल म्हणजे हांगा कितें आहा आयतारचो सोपो व्हरोंक येता म्हणून क्लीन करता लोक येवन आमकां इतारता आयतारचो एक मनीस तेंच्यान दवरूंक जाय न्हू लोक येता नाका करता आनी सकयल देंवता नाका दवरूंक कितें घाण येता आनी कितें करता 2 दीस तेंची गाडी हांगा उरता मुन्सिपाल्टीची आनी क्लीन करपाक आयतारचो मनीस तुमची सुटी जाली म्हणून कितें जाली सोपो व्हरोंक बरें येता तर हांगा मागीर आमकां क्लीन करूं नाका लोकांचें आमकां आयकचें पडटा साफ सफाई सारकी ना ही मुन्सिपाल्टी जायना आनी कितें लोक पडटा ती काल सारकें करून घेतला तसो ते पळय कितें करून तांकां सांगून प्रुडंटा खातीर विश्वनाथ नेने.